मालक राजेश तारकर आणि आमच्या काणकोणच्या सायटीचे इंजिनियर कविनाथ नाईक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करतात. ही पत्रकार परिषद घेवपाक कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पयलींच एक पत्रकार परिषद जाली आनी आमच्या गांवच्या एक दोन भावांनी कांय आरोप केले. तर त्या आरोपाचे निरसन आनी एक्सप्लेनेशन करपाक आमी हांगा आयिल्ले आसात. तुमी हांगा सगळे जाण आयले त्या बद्दल हांव खूब खूब तुमचे आभार मानता. हो जो प्रोजेक्ट आसा, पयलीं हांव थोडे तुमच्या प्रोजेक्टा बद्दल सांगता, काही ताची पार्श्वभूमी सांगता आनी मागीर आमचे राजेश बाब तुमकां फुडली सांगतले. 245/1 हो सर्वे नंबर, हो आमचो म्हाजो जमनीचो सर्वे नंबर आनी ह्या जमनी हो प्रोजेक्ट येता शिव रेसिडेन्सी, राजदीप शिव रेसिडेन्सी. हो काणकोण म्युनिसिपालिटी एरियेन येता आनी ह्या एरियेच्या ह्या आमच्या वॉर्डाचो नंबर आसा वॉर्ड 3 आनी त्या वॉर्डाचे नगरसेवीक आसा म्हणजे आशिल्ले आतां ते ताचो टर्म सोंपला, सुप्रिया शेखर नायक गांवकर. आता धीरज नायक गांवकर हो आमचो शेजारी आनी तो नगरसेवक आशिल्लो वॉर्ड क्रमांक 4 जो मास्तीमळ आसा. सो ताजेर हांव मागीर येता. हो जो प्रकल्प आसा हो एक सर्वीस अपार्टमेंट आसा, म्हणजे हांगा लोक कायमचेन रावचे ना, लोक येतले आनी वतले. आनी ह्या अपार्टमेंटान आमी एनवायरमेंट फ्रेंडली अपार्टमेंट असे ताजे फिचर्स दवरला. ज्या अपार्टमेंटान सोलर लायट, स्वताचो ओन ट्रान्सफॉर्मर, म्हणजे गांवच्या लायटीक कांय ताजो प्रॉब्लेम आसना. पब्लीक वॉटर आमी घेयना, म्हणजे सरकारी जे उदक वतले ते आमी घेवचे ना, ते आमकां घेवपाक मेळत न्हय कायद्या प्रमाणे. सो आमचे उदकाचे आमी ओन वेवस्था करतले. ह्या प्रकल्पान खूब झाडां लायतले, तो आमचो एक भाग आसा. ह्या प्रकल्पान वॉकिंग ट्रॅक आसा भितर. ह्या प्रकल्पान एक आमी बँकेट हॉल बांदता विथ एम्पल पार्किंग फॅसिलिटी भितर. म्हणजे हो जो बँकेट हॉल आसा हो काणकोणच्या सगळ्या लोकांक उपलब्ध आसतलो आनी गांवच्या लोकांक तो एकदम कमी रेटीन, म्हणजे 25% रेटीन तो उपलब्ध आसतलो. जे लोक येतले बरें. दुसरें म्हणजे आतां एक पॉयंट बाय पॉयंट वता. ह्या प्रकल्पान 150 फ्लॅट ना. ह्या प्रकल्पान म्हाजें स्वताचें घर आसा आनी ह्या प्रकल्पान हांव रावतलो म्हाजी फॅमिली सकयल. तेन्ना हांव थंय जेन्ना रावतलो तेन्ना थंय ड्रग्स हांव वेवहार करतलो किंवा बाकीचे कितें वायट धंदे करतलो हो विचार सगळ्यांक सोडून दिवचो आनी निश्चिंत रावचें. ह्या प्रकल्पान भायल्या लोकांनी दिल्ली राजस्थानाच्यान फ्लॅट घेतला हो एक दुसरो आरोप आसा, तो खोटो. ह्या प्रकल्पान सद्याक एक 25-30 लोकांनी जी बुकींग केला ते गोंयचेच आसा आनी चडशे सरकारी कार्यालयान काम करपी आसा, भायले कोण ना. दुसरें म्हणजे ह्या प्रकल्पा खातीर काणकोणची संस्कृती नश्ट जातली किंवा पर्यावरण नश्ट जातलें असो कांयच भाग ना. ह्या प्रकल्पान आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बी करता. ह्या प्रकल्पान आमचे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. ह्या प्रकल्पान सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर आसा, उदक आमी वापरचे ना. ह्या प्रकल्पान आमी इलेक्ट्रीक कार चार्जिंग स्टेशन्स दवरतले. म्हणजे हो प्रकल्प सगळ्या गांवच्या लोकां खातीरच आसतलो. ह्या प्रकल्पांतल्यान उलट खुबशे नोकरी म्हणजे जॉब्स मेळटले, काही बिझनेसय मेळटले ह्या प्रकल्पा खातीर काणकोणच्या लोकां खातीर. ह्या प्रकल्पाक ज्यो ज्यो परमिशन्स जाय, आजकाल सरकार खूब स्ट्रिक्ट आसा आनी प्रत्येक गोष्ट पडताळूनच परमिशन दिता. कारण प्रत्येक जण आतां RTI आसा, प्रेस कॉन्फरन्स घेता, सगळी इन्फॉर्मेशन मेळटा, त्या प्रमाणे खंयच लिपोवन किंवा इलिगल आमी कांयच करपाक मेळना आनी केलेंय बी ना. सगळें परमिशन घेतला. TCP परमिशन, पणजी म्युनिसिपालिटीचे, काणकोण म्युनिसिपालिटीचे परमिशन, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाची परमिशन, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, जी परमिशन आसा ती सगळी घेतला. जे पयशे भरपाचे आसा गव्हर्मेंटाचे, म्हणजे आमी आतां काणकोण म्युनिसिपालिटीकूच आमी 97 lakhs टॅक्स भरला, म्हणजे परमिशन आमचे
97 काणकोण म्युनिसिपालिटी भरला. अशे खुबशे परमिशन घेवन व्यवस्थीत ताची अप्रुवल घेवनूच आमी हो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो आसा. ह्या प्रकल्पाचे जे बिल्डर आसा ते गोंयचे आसा, ते दिल्लीचे न्ही, ते राजस्थानचे न्ही, ते मुंबयचे न्ही, आनी बिल्डर हांगा बसलो आसा बाब राजेश तारकर. राजेश तारकराचे जे कन्स्ट्रक्शन नांव आसा राजदीप बिल्डर्स. राजेश तारकर हो एक गोंयचो आतां नामांकीत बिल्डर आसा, ज्या मनशाक गोंयचे पर्यावरण, गोंयचे समाजकार, गोंयचे सांस्कृतीक क्षेत्राचे खूब संवेदनशील तो आसा. आनी तो कितलेशे लोकांक, म्हणजे इतली लोकांक तो गोंयभर तो मदत करता. तो सामाजीक कार्याक मदत करता, तो सांस्कृतीक कार्याक मदत करता, तो पर्यावरणाचे मदत करता, तो मंदिरांक मदत करता. असो हो सुसंस्कृत मनीस. आणि जे गोंयचे आज पर्यंत ताणें जे फ्लॅट्स ज्या जाग्यार बांदला ते सगळे गोंयकाराकच विकले आसा न्ही. सो असो हो मनीस ह्या प्रकल्पाक ताणें हात घातला. आनी हांवें ताका मुद्दाम म्हणला कारण म्हाका गांवांत इम्प्रुवमेंट करपाक आसा, म्हाका शाळा बांदपाक आसा, म्हाका संगीत स्कूल बांदपाक आसा, म्हाका एक ल्हान मठ बांदपाक आसा, बाकीचे फॅसिलिटीज करपाक आसा. आनी ताजोय उद्देश तो आसा की गांवच्या आजूबाजूच्या सगळ्या परिसरांतल्या लोकांकच थंय नोकरी मेळची. आतां जो अजून एक मुद्दो आसा तो रोड. तुमकां हांवें रिजनल प्लॅन 2021 आराखडो दिला आनी त्याच जाग्याचो आमचो जागो हायलायट करून तो जो रोड पास जाला तो 15 मीटर वायड रोड आसा, म्हणजे एज पर रिजनल प्लॅन. आतां प्रत्येक गांवांत रोड, एक्झिस्टींग रोड थोडो बारीक आसूं शकता, तसो होय बारीक आसा, थोडो बारीक आसा, थोडो मोठो आसा, थोड्या लोकांनी कंपाऊंड हाडून रस्त्यार घातला, ते खूब आसा, ताचेर आमी उलयना. पूण TCBन सगळें व्हेरीफाय करूनच रोड एक्झिस्टींग मागीर प्रपोज्ड ताचे रिजनल प्लॅनाचो कितलो आसा तो पळोवनूच हो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा. आनी आमकां रस्त्या कडच्यान सेंटरा कडच्यान 7.5 मीटर सेटबॅक सोडपाक लायला, बिकॉज इट इज 15 मीटर्स वायड. आनी सेटबॅक सोडूनच आमकां बांदपाक लायला फुडलें, म्हणजे कंपाऊंड आमचो सेंटराच्यान 7.5 मीटर रोड जावन मागीर कंपाऊंड येतलो. ते परमिशन ते आमकां कंडिशनूच घालून दिला. आमकां TCBन अजूनय कंडिशन घातला, जवळ जवळ 300 झाडां भितर लावपाक जाय. ते कंडिशन आसा, द कंडिशन्स बाय TCB. सो हो एक पर्यावरण म्हणजे एनवायरमेंट फ्रेंडली म्हणटा असो एक प्रोजेक्ट आसा, वेगळो प्रोजेक्ट आसा, जो कॉन्क्रीट जंगल आसत ना, ज्या जाग्यार खुबश्यो कार्यावळी जातल्यो, ज्या जाग्यार सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो, ज्या जाग्यार लोकांचे कांय जे फंक्शन्स आसा ती जातली. दुसरें म्हणजे ह्या प्रोजेक्टा खातीर गांवांत शांतता बिगडटली किंवा गांवांत खुबशे ड्रग वेव्हार जातलो अशें कितें एक आरोप घालता तो खूब निराधार आसा. आमी सगळीं सुजाण नागरीक आसा. हांवूच काणकोणांत कितलेशे सांस्कृतीक कार्यक्रम करपाचे म्हाजे उद्देश आसता, जे पयलींचे आमचे वैभव आसा ते परत हाडपाचे उद्देश आसता. आनी ह्या प्रकल्पाच्या निमित्तान हांव आनीकय कितें कितें करपाक सोदता, तर हो सगळो निराधार आसा. दुसरें म्हणजे हांगची हिरवळ वतली, हांगा हिरवे आसा, तांबडे जातले. हांव स्वता येवन थंय एवरी इयर शेत करता. हे लोक जे उलयता ते शेतय करना, पडंग उडयना, आपली भाटय पळयना, खंयच लक्ष घालना, आनी उलट म्हणटा हिरवे ते तांबडे जातले. तसं कांयच ना. आतां दुसरी अजून एक म्हत्वाची भाग म्हणजे ह्या पयलींची प्रेस कॉन्फरन्स धीरज गांवकर, मंजुनाथ देसाय म्हणजे गांवकर आनी नारायण गांवकर हे 3 मेन आसात. ह्या पयलींची प्रेस कॉन्फरन्स टोटल 14 लोक आसात, तातूंतले 6 जाण गांवचे आसात आनी 8 जाण भायल्यान हाडले आसा. जी नगरसेवीक आसा ताणी तेन्ना बरो हो प्रोजेक्ट म्युनिसिपालिटीन एप्रूव जाला 2.5-3 वर्सां पयलीं. हे सगळेच आतां जो धीरज आसा तोय थंय नगरसेवक आशिल्लो, आमचो वॉर्डाचो नगरसेवीक थंय आसा, कोणीच विरोध केला, सगळी वेवस्थीत करून हाडला. आतां आमचो प्रोजेक्ट सुरू जातकीर हो बोवाळ चल्ला. ताचें कारण आसून सांगता. धीरज गांवकरान हो म्हाजी जमनी आपली जमीन आसा म्हणून म्हाजेर पयली कंप्लेन केल्ली, कोर्टान गेले, ती कोर्टान भायर पडली. मंजुनाथ आनी नारायण गांवकरान आमचेर कंप्लेन केली खूब. आमकां डिमार्केशन म्हाका करपाक दिना, म्हाजी बॉर्डर म्हाका कळपाक जाय आशिल्ली, ती दिन जाली, थंयच हाडयलें. डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन घातल्यो, म्युनिसिपालिटीक कंप्लेन घातल्यो, लोअर कोर्टान कंप्लेन घातल्यो, टावन एंड प्लॅनिंगान कंप्लेन घातली, सगळी कडेन तांची कंप्लेन भायर पडला. आतां तो म्हणटा की जमनीचे मालकी विशीं आमकां कांय पडून गेलें ना. पयलीं जमनीच्या मालकी विशीं ताणें प्रश्न काडले, 6-7 वर्सां कोर्ट चल्लो, ते भायर पडले. आतां तो ते जायना म्हणून हे रस्त्यार येवन लोकांक एकत्र करता, लोकां कडच्यान सिग्नेचर घेता, लोकांक भडकायता, खोटे आरोप घालता, नॅरेटिव्ह सगळे रॉंग घालता आनी एक दिशाभूल करता. आनी ते आतां म्हणटा की आमी हायवे बंद करतले. हे सगळे उलट तेच पिसफूल जे चल्ला ताजे विरुद्ध वता. आमी कोणाकच दुखय नासतना
उलट काणकोणाक उदरगत जावची, काणकोणाक वेगवेगळी संदी येवच्यो ह्या आनी हो एकूच आमचो प्रोजेक्ट आसा. खूब कितें काणकोणान खूब प्रोजेक्ट केला, खूब कितें कितें कमर्शियल हाडून दवरला असलेंय ना. हो फक्त एक प्रोजेक्ट आसा, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट आसा. आनी लास्ट सांगपाचें म्हणजे धीरज गांवकर ज्या वार्डान 4 वार्डान ताणी ते एक थंय साम्राज्य उबारला, कितलेशे घरां हाडून दवरला, कितलेशे लोक भायले आयला, तांकां ताणी वोटींग करून दवरला, आपले वोटर्स करून दवरला. आनी त्या वार्डान कितलेशे आमची गोमंताची जमीन एकट्यान व्हडली हाडून 2.5-3-4 लाख हाडून ते प्लॉट्स करपाक गेले, ते आमी हारयला. ताजेर तो एक शब्द उलयलो ना, ताजेर तो उपोशणां बसना. ती ते म्हणजे व्हडली संकट आसा खरें म्हणजे. हे आमचे फक्त 10,000 स्क्वेअर मिटर म्हाजी ओन जमनी हो प्रोजेक्ट आसा. बरें, ह्या प्रोजेक्टान आमी झोन बदलिल्लो ना, आमी C1 केलो ना, C2 केलो ना. जो आसा FAR त्याच FAR आमी मारला. आमचे कडेन 10,000 आमी आतां जवळ 2,000 स्क्वेअर मिटर तितून भितर गार्डन आसा, 2,000 स्क्वेअर मिटर थंय एज पर रूल अशें सगळें करून दवरला आमी प्रोजेक्ट. जो आसा त्या रुला प्रमाणेच आमी केला. खंयच कन्वर्शन इल्लिगल केलें ना, कांय केलें ना. जे रिजनल प्लॅन आसा, जर आमकां C1 करपाक मेळटालो, आमकां ग्राउंड प्लस 8 करपाक मेळटालो, आमकां C2 करपाक मेळटालो, आमकां खूब वाडोवपाक मेळटालो, आमी वाडोवपाक गेला. जो आसा तुमी चवकशी करूंक शकता. तर असो हो प्रोजेक्ट आसा. हो धीरज गांवान लोकांची घर मोडपाक, लोकांक घर बांदपाक दिना, बांय पुरोवन उडयता, पंप काडून भायर मारता, रस्तो आडयता, झाडां खंय ताची जमनीर आसा ती कापून उडयता, झाडां मुळा सगळें कापून उडयता, धमकी दिता. हांव शेताक जे शेत करता, हांव आनी म्हाजो बापोल त्या शेताक ताणें उदक येवपाचें बंद केलें, कॅनलूच बंद करून उडयलो. ती केस चालू आसा. अशी वेगवेगळी उचापती करपी हो धीरज. पूण आमी ताका कांय म्हणना, तो ताजी स्वभावा प्रमाणे तो करूं दी. पूण ओगीच खोटी लोकांक नॅरेटिव्स घालून, भडकावून, मुद्दाम ओडून हाडून थंय उबो करप, ताची सिग्नेचर्स घेवप, खोटी आरोप घालप. कारण आमी पयलीं सांगल्या प्रमाणे आमी उदकाक हातूच लावचे ना पब्लीक. आमी ट्रान्सफॉर्मराचो वेगळो आसतलो, सगळी भितर अरेंजमेंट आसतली, सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतलो, 1 न्ही 2 सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतले, बँकेट हॉल आसतलो. असो एक प्रोजेक्ट आसा. आनी ह्या प्रोजेक्टाक कायमस्वरुपी लोक येवन रावचे ना, मदीं मदीं येवन वतले लोक. असो हो प्रोजेक्ट आसा. सर्वीस डिपार्टमेंट आमचे पेक्षा ह्या प्रोजेक्टाचे व्हडले व्हडले सर्वीस डिपार्टमेंट काणकोणा आसा, वेवस्थीत चल्ले आसा. पाटणे आसा आनी खंय खंय आसा. तसोच हो एक प्रोजेक्ट आसा. प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया सगळ्यांना नमस्कार. मीडिया कडेन उलयतना खूब बरें दिसता. म्हज्या लायफान पयली प्रेस मीडिया घेता हांव रिगार्डींग बिजनेस, रिगार्डींग प्रोजेक्ट. कित्याक सदांच दिसतालें म्हाका, हांव खूब वाचता, मिडिया पळयत आसता आनी मिडियाक हो चवथो स्तंभ डेमोक्रेसीचो मानता आनी तें खरेंच आसा. कित्याक कोणीय आरोप प्रत्यारोप जातलेच, बिजनेसाक म्हणटा हें सगळें घडटलेंच. पूण जेन्ना हे फाटल्या विकान हांवें पेपरार पळयलें तेन्ना म्हाका दिसलें की येस, मिडियाचो बरो रोल आसा. कित्याक आमकांय आमची बाजू मांडपाक मिडिया आमच्या मदतीचो हात दिता, आमची बाजू आयकून घेता. प्रवीण बाबान सामकें परफेक्ट सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा. तातूंत म्हाका आनी सांगी सारकें उरलां अशें कांय अशें दिसना म्हाका. तरी सुद्दां तातूंत 2 गजाली हांव एड करता. कित्याक हांवें गोंयान अरावंड 30 प्रोजेक्ट डिलिव्हर केले. ऑल ओव्हर गोवा राजदीप बिल्डर काम करता आनी म्हजें धोरण गोंयच्या लोकांक जॉब मेळचे, गोंयच्या लोकांक प्लॅटफॉर्म मेळचो, सप्लायर जे कॉन्ट्रॅक्टर सप्लायर सगळे चडशे गोंयचे जे अवेलेबल आसा तितले स्टाफूच 200+ गोंयकार आसा राजदीपान. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कार्पेंटर सुद्दां जर गोंयचे मेळत ते सुद्दां फूल स्विंग आसतले. सेक्युरिटी सुद्दां आमच्या फिल्डान गोंयकार काम करता, सेक्युरिटीचे सुद्दां जॉब आसा. आतां एकच प्रामुख्यान जो विशय मातसो क्लॅरिटीन सांगता, जो कदाचित प्रवीण बाबान तितलो तेजेर फोकस केलो ना. भायलो बिल्डर, गोंयचो बिल्डर आनी भायलो बिल्डर आनी भायले लोक येता, हाजेर हांव क्लॅरिटीन सांगता. प्रवीण बाबाक कदाचित सांगपाक फाटीं फुडें जालो, कितें सांगूं नासतलें. प्रवीण बाबा ऑफरी खूब येताल्यो भायल्या बिल्डरांच्यो, खूब तेंप जालो तेजो प्रोजेक्ट आशिल्लो. पूण तरी सुद्दां ताणें म्हज्या पेक्षा सुद्दां ताका चड ऑफर येता, ताणें रिजेक्ट केल्या. कित्याक ते जर भायले लोक बिल्डर हांगा आयले, ते गोंयकारा खातीर काम करिना. तांची रेट अशी आसता की गोंयकार घेवंकच पावना. त्यामुळे त्यांचे प्रपोजलूय चड आसता, तेजे पयशे दिवपूय पद्दत सगळ्याकूच चड आसता. कित्याक ते हाय रेटीन विकता, ते गोंयचे घेवंक पावना. सो ह्या सेन्स केला गोंयान अशें घडटा म्हणून भायले बिल्डर आयले की भायले लोक येता. बिकॉज ऑफ दीस इज द टेक्निकली एक्झॅक्ट सायंटिफीक रिजन. पण आमी जेन्ना प्रोजेक्ट घालता ते गोंयकाराच्या बजेटाचेच घालता. आतां हांगा तुमी जर
सारकेच डिटेलान जे कितें आमी उलयता प्रविणान उलयता ते चॅक करता जाल्यार सब रजिस्टरान जे सेल्स एग्रीमेंट जाल्यार हेजे लिस्ट दिता तुमकां म्हणजे सांगता असो न्ही लिस्ट पयल्या कळटली सगळे गोंयकार लोक आसा घेवपी सप्रभू देसाय सावल चोडणकर परब हीच नांवां मेळटली आनी राजदीपान बेश्टो केन्ना एकदां सर्वे मेळटाले ते लिस्ट मारलेलें आसता हेजेर ओनर कोण फ्लॅटाचे 90% तुमकां हीच नांवां मेळटली सो प्रूफ आसा जशें हांव सांगता म्हणून प्रूफ आसा हांव सांगता म्हणून न्ही प्रूफ आसा की राजदीप बिल्डर 90% गोंयकारांक लागून आसा आनी जॉब सुद्दां गोंयकारांक दिले म्हणून खंयी गोंयांत काम करपाक एक उमेदशी येता की ज्या गांवांत हांव वतलो त्या गांवांत म्हाजें पयलीं धोरण आसता त्या गांवांत कितें तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळची आतां थंय 2 जाण इंजिनियर आसा ज्युनियर तेय धुरी म्हणून आमचेच ते काणकोणचे हांवें खंयच्यान धरून हाडून हांव पयलीं सांगलेलें प्रविणाक म्हाका हांगा इंजिनियर जाय जाल्यार काणकोणचेच जाय आतां कॉन्ट्रॅक्टर हांवें युपीचो घालून तोय तुमचो काणकोणचोच आहा कितें सामान घेवपाक जाय जाल्यार हांगच्यानूच घेवपाचो म्हजो प्रयास आसता कित्याक ह्या एरियेन आयलो जाल्यार त्या एरियेन बिजनस जावपाक जाय आतां हांव हाजेर येता TCP ऑफिस आतांची म्युनिसिपालिटी सगळे जाण हायली एज्युकेटेड आसा कशाय कसो प्रोजेक्ट पास जायत ना त्या लोकांच्या तकलेन जे कितें गेलां तें मातशें भायर काडूंक जाय की आतांची फायल आमी हो प्रोजेक्ट 1.5 वर्सां लागले आमकां एप्रुवल घेवपाक प्रत्येक गजाल 5 फावटी प्लॅन चेंज जाला खंय तरी मातशी लायन चुकल्या खंय तरी हें जालां आमचो हांगा ऑफिसर कितलेच फावटी येवन गेला काणकोण म्हणजे ना मातशी लायन चुकल्या मातशें हें चुकलें आनी फूल सपोर्ट केला आमी केन्नाच हांवें इतले प्रोजेक्ट केले हांव केन्नाच इनलिगॅलिटी करपाक सपोर्ट करिना हांव वयल्यान त्या गव्हर्मेंट ऑफिसराक सांगता जाय तितले सारके कर जाय तितले फावटी आमी आतां करून सारके दी आमकां सारको करून घेतलेलो आसा कितेंच ना आतां ते एक पयर तेजे प्रेस मिडिया पळयतना म्हणल्यार प्रोजेक्ट सारको आसा म्हटलें सुद्दां तेणें प्रोजेक्टान कितेंच ना म्हणजे तेणें सगळी चौकशी काडल्या प्रोजेक्टान कितेंच ना तें आतां रोडाचेर टेक्निकली जर आयलो रोडानूय काय ना फक्त ते टार रोड केला टेप ताका टेप लायला आनी डेसिमीटर म्हटलं अशें म्हाका अंदाज दिसता टार रोड म्हणजे टार रोड हो रोड न्ही तेच्या आजूबाजू मातयेचे आसता तेजे रुंद आसता तेजे झाड वॉल आसता तेजे झाडां आयिल्ली आसता तो सुद्दां रोडान आसता फक्त साफ केल्लो नासता आतां हांगा 15 मिटर रोड सामको आरपीन दाखयला हें तुमकां हाजेर दिलां आसतलें हेजेर आसा सारको दाखयला मागीर आमी झोनींग सर्टिफिकेट लँड यूज म्हणून झोनींग सर्टिफिकेट घेता तातूंतय बरयलां तें दिता तुमकां 15 मिटर रोड प्रपोज केला आतां एक्चुली आमकां 15 मिटराची गरज ना आमी 8-10 फ्लोर बांदूंकूच ना आमकां 6 मिटर रोड पुरो 5 फ्लोरान दॅट इज अ रिक्वायरमेंट एक्चुली पण तरी सुद्दां हो रोड आसा त्या एका कॉन्फिडन्सान आमी फुडें सरले आनी आमकां सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी एप्रुवलां दिली आतां हाची लॅक ऑफ नॉलेज बाकीच्या समाजाक आसूं शकता सगळें टेक्निकल सगळ्यांक कळटा अशें ना म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली प्रपोज रोड जावं RP20 सगळ्यांक ते कितें टेप लावन वतले तांची कांय चूक ना म्हणून जे कोण कितें करता तांचे 100% चूक आसना पूण ते तांच्या बरोबर क्लॅरिटी मांडप हे आमचो रोल आसता सो ते सारकें क्लियर आसा अजून पर्यंत इन ग्रेस ऑफ गॉड खंयचोच प्रोजेक्ट आमी केला तितून इनलिगॅलिटी करूं ना केन्नाच राजदीपाचेर कसली केस ना केन्नाच खंयचे शेजारी लोक म्हज्या प्रोजेक्टान आसा तांकां सदांच मदताची भावना आसता म्हणजे मदत करूं जाय आजूबाजूच्या लोकांक कितें आसा जाल्यार आमचो रोल तो त्या वाड्याक कितें तरी करपाचें आनी हांगाय मदत तेच आसा हांगाय प्रवीण बाबान जेन्ना म्हाका सांगलें आमकां एक हांगा स्कूल घालूंक जाय आपल्याक कितें कितें करूंक जाय म्हणून म्हजें बजेट ह्या प्रोजेक्टांच्यान 2% एक्चुली आसता म्हजें खंय प्रोजेक्ट येता तेजे 2% हांव आजूबाजू शेजारीचे रस्ते क्लियर कर CCTV घाल कितें अशें चालू आसता झाडां लाय त्या एरियेन अशें आसता चालू हांगा म्हणल्यार 10% करुया पयलो प्रोजेक्ट काणकोणाक आनी ह्या परिसरान कितें मदत कोणाक करूंक जाय जावं हे डेव्हलपमेंटाक कितें मदत जर जाय जाल्यार डेफिनेटली आसतली आनी तुजें जें स्कूल घालूंक सोदता म्युजिकल स्कूल घालूंक सोदता पोन्नी एक स्कूल घेवन ते रिपेर करूंक शकता एक तूं हांव म्हणल्यार उमेदीन तुज्या फाटल्यान आसतलो आनी इवन म्युनिसिपालिटीन सुद्दां जेन्ना म्हजी फायल गेल्ली तेन्ना हांव ते कमिटीक मेळिल्लो तेन्ना सुद्दां तांकां सांगलेलें पळय आय एम नॉट अ बिल्डर लायक आयलो प्रोजेक्ट केलो गेलो हांव 25 वर्सां मेंटेन करता प्रोजेक्ट 25 वर्सां आसता राजदीप बिल्डर इज नोन फर्स्ट बिल्डर इन गोवा फॉर 5 years वॉरंटी एंड 25 years मेंटेनन्स म्हणजे 25 वर्सां त्या एरियेन हांव सदांच येतलो कितेंय ते अशें ना की प्रोजेक्ट बांदलो विकलो ते तर अजिबात ना जे कितें आमचेर एलिगेशन घातलां की राजस्थानी दिल्ली विल्ली एक सुद्दां म्हज्या प्रोजेक्टान कोणें जर दिल्लीचो कस्टमर आहा म्हणल्यार म्हाका दाखोवचो एक्झिस्टींग प्रोजेक्ट एक सुद्दां नाच ना तुमी वचून बोर्ड पळया न्ही वचून पार्किंगान बोर्ड लायता काय ना ओनरांचे ते वचून फोटो मारून हाडा सगळीं नांवां हीच मेळटली पट्टे गोवा प्रभुगांवकर कामत थळी तारी वळवयकर पागी हीच नांवां मेळटली सगळीं त्यामुळे हें जें कितें एलिगेशन म्हणजे चुकीचें जे कितें NGOन उलयलें ताजेर हांव कांय म्हणना बट सगळ्यांक एक तागडेन मेजप न्ही सगळ्या बिल्डरांक एक तागडेन मेजप न्ही ताची हिस्ट्री पळोवप
बाबा तो कितें बिल्डर, बाबा तो खंयचो बिल्डर, तो कितें करता गोंयाक लागून, तेजी हिस्ट्री कितें आसा, फाटले तेजे फ्लॅट प्रोजेक्ट कितें आसा, हे पळोवप आनी उलोवप. आतां तें उलयलें ताजेरूय म्हजें कांय म्हणणें ना. आमची बाजू मांडपाक तुमी आयज इतलो आमकां वेळ दिलो, इतलो शांतपणे आयकून घेतलें, खूब तुमचे उपकारी कसो हांव म्हणटा. कित्याक आमकां की इमिडिएट हें आपयल्यान तुमी आयले, कित्याक नाच्या लोकांच्या तकलेन तेंच उरतलें. डिजिटल मिडियाचेर आयले की तकलेंतले वतले. आतां फुडलो प्रवास कितें आसतलो तो देवाक खबर. जे कशें फुडें येतले त्या प्रमाणे सत्याच्या मार्गार वचून आमी काम करत आसतले. सत्याच्या मार्गार रावन बरेंच प्रमोट करपाक वतले, कांयच वायट करपाक वचना. हें आमचो एक कमिटमेंट स्वता कडेन, तो पयलीं पासून आसा आनी अजुनूय आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त तुमकां जर कितें विचारूंक जाय जाल्यार तुमी विचारूं तुमच्या शकता. ते फ्लॅटाची रेट कितली आसा अशें? 75 lakhs फुल्ली फर्निश्ड, 75,000 पर स्क्वेअर मिटर. 50-60 लाखाचे सुद्धा फ्लॅट आसा 1 BHK. गांवची लोकां खातीर म्हणल्यार तुमी फॅसिलिटी कितें कितें म्हणजे ती भितर एक्सेस मेळटलो गांवच्या ऑफकोर्स तातूंत हें आसा. 150 लोकांचें एक सुपर मार्केट आसा भायर रोडार, कॉफी सेंटर आसा. 150 लोकांचें हॉल आसा. तातूंत आमी पार्किंग केलां 200, सो दॅट एक गाडी रस्त्यार उरपाक जायना. म्हजो एक गोल आसा गोंयांत एक हॉल बांदपाची, अशी 4-5. तातूंत एक दाखोवन दिवंक जाय गोंयांत की पार्किंग 150 जर हॉल आसा जाल्यार 200 पार्किंग आसूंक जाय. कित्याक गाडयो खूब येता. एक्को हॉल तशें म्हाका दिसना गोंयांत. सो म्हजो एक प्लॅनिंग आसा, एक थिवे प्लॉट घेतला आनी थंयच प्लॅनिंग आसा जमनीन वचून 2 लेयर पार्किंगच्या पोंदां वचप, कोणच्यान लोकांनी छत्री लावूंक जायना आनी वत लागूं जाय. तसोच हांगा केला हांवें. 150 लोकांचें आसा पूण पार्किंग 200 आसा. एक गाडी भायर उरची ना अशें आसा. तर लोकल्सां खातीर कितें ओकेजन आसा जाल्यार सबसिडी मेळटली 20% थ्रू आउट काय इनिशियल स्टेजीस थ्रू आउट तें आसतात म्हजें, तें आसतात. इवन तातूंत हांव तुमकां सांगता. आतां तुमचें नांव कितें? बबेश. तातूंत हांवें प्रोविडंट घालेलें. कसलोय स्पिरिच्युअल प्रोग्राम करता जाल्यार हांव पयशे घेवपाचो ना. कित्याक घुमट आरती करता जाल्यार तुमी तर रिपीट मिडियान म्हाका सदांच पळयता. घुमट आरती तरी कोण दवरता फ्री, स्पिरिच्युअल फंक्शन करता फ्री. कित्याक प्रमोट करूं जाय न्ही आमकां. भजन करता फ्री. फक्त कोणाचे बर्थडे करता ते कमर्शियल. खंय 100 रुपया येतलो आनी म्हाका 25 रुपया. तेय बी हांव ताका सांगलें घेवया. कित्या खातीर थंय बुकींग म्हणून जावंक जाय न्ही, नाल्यार फर्स्ट कम फर्स्ट म्हणून उरपाक जाय. आनी तो पगार सुटल्या पुरो, वॉशरूम AC BC जे कितें आसा तितले मेंटेनन्स म्हाका सुटल्या पुरो. आनी तें दिवंकूच जाय. आनी खरें दिसता म्हाका म्हाजी ती ड्युटी, एक बिझनेसमॅनाची ड्युटी. समाजा कडल्यान जर कितें तुवें जोडटा धंदो करून जाल्यार बॅक टू सोसायटीक दिवंक जाय. आनी त्याच प्रिंसिपलाचेर राजदीप चलता. हें हांव उलयता अशें न्ही, तुमी कोणाकूय विचारूं येता राजदीपा बद्दल. पूण म्हाका ड्युटी दिसता. काणकोणान जर प्रोजेक्ट एक जालो जाल्यार हांवें तेंच्या खातीर कितें तरी दवरूंकूच जाय. आनी ते हॉलाच्या माध्यमांतून हांव दवरपाक सोदता. आनी तें तुमकां सांगलें न्ही, स्पिरिच्युअल रिलेटेड, एज्युकेशन रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड फ्री. बाकी कितें कोण कमर्शियल एक्टिविटी करता तांच्यांनी म्हाका हेजें दिवचें अशें 25%. मेडिकल रिलेटेड इन द म्हणजे सेन्स ब्लड कॅम्प बी आसता. आतां आमचे तालिगांव तुमकां आतां खबर ना म्हणून सांगता. तालिगांव 2 ब्लड कॅम्प आसा आनी आमी ताका फ्री हॉल दिला राजदीपाचो. आतां आसा 14 तारखेक फ्री दिला. आनी ते असल्या कारणान हांव फ्री दिवपी. कोण ब्लड कॅम्प करता फ्री दिलो. केन्ना म्हणलं कंप्लीट जातलो? 3 वर्सां. बरें. आनी हेणी आतां म्हणलें की 25-30% लोकांचें बुकींग जालां अशें म्हणलें. हय करेक्ट सर. आनी ते तुवें मागीर एक म्हणलें कितें ते कायम स्वरुपी रावपाक येता. इन्व्हेस्टर म्हणून सर्वीस अपार्टमेंट न्ही ते. म्हणजे तो आनी एक भाग तुमी बरो क्वेश्चन. हांगा भायले लोक येतले आनी इलेक्ट करून आपल्याक जाय तर इलेक्शन हांगा कोण नाच. म्हणजे वोटर रायटींग हांगा कोणाक ना. ते सगळे भायले आसा. म्हणजे पणजेकार आसा, मडगांवकर आसा, काणकोणकर आसत ना म्हणना तुमकां. म्हणटकच पणजेच्या लोकांनी खूब जाणांनी घेतल्या. ते गव्हर्मेंट सर्वंट, टीचर आसा. म्हजे स्वता भाचो आसा, सर्वेश परब आसा, म्हजो चोडणकर, म्हजो भाचो जावंय आसा. अशे कितलेशे गव्हर्मेंट सर्वंट, मातशें क्लॅरिफाय करता. येस. जे सपोज तुमी घेतलो फ्लॅट, तूं एक केन्ना वर्सांतल्यान 10 दीस रावपाक आसता, बाकी दीस रावचो ना, तेन्ना तो लिजा दितलो असो ताजो अर्थ आसा. म्हणजे थंय जे आतां घेता पळय ते इन्वेस्ट करता, ते रावचे ना ते. म्हणजे दुसऱ्या कोणाक वोटींग जे एक म्हाका पयले फावट कोणें तरी म्हटलें भायले लोक हांगा रावतले आनी ते वोटींग रायट घेतले आनी ते मागीर कोणी दुसरोच आमकां निवडून येतलो. तशें हांगा कोण तो विशय विशय घेतला न्ही, तांची नांवां काणकोण रजिस्टर आसा, ती तुमी चॅक करूं शकता. किंवा जर तुमकां आमी अजून कांय विकलो ना, ताणें विकला. ताका हांवें ओसी जाणून आतां हांव आनीक सांगूंक शकता. हांवें विसरलो की म्हाजी 2 फ्लॅट एक गांवची लोकां खातीर आसतले. कितें लग्न आसा, कितें कार्य आसा, तांचे जर रावपाक नातेवाईक येतात कोण येतात ते कायम थंय वापरूं शकता. तेजी फ्लॅट आसा ते. फक्त देळेकारांक येवटे सगळ्या वेळेकार न्ही, तूंय गांवकार. ताजें कितें आसा, ताणें आपलो प्रोजेक्ट डिटेल सांगूंक शकना. ताणें घर जें आपलें दवरलां पळय तें वयर दवरलां, 3rd फ्लोराचेर दवरलां. आनी ताका हांवें सांगलां सकयलें विकूच नाका, तुजेच कडेन दवर. कित्याक कोणूय विकलें तुवें, कोणूय केलो, रावपाक गेलें, तुजें लायफ डिस्टर्ब.
सो ते थंय फ्लॅटाचे आसतले तेजे उलयतात तातूंत तो कोणाकूय लग्नाक ते रावंक दिवंक शकता. ते अनाउन्समेंट करता. आता कितें जालो तो आतां आमकां प्रत्येक कडेन अडचणी हाडटा म्हणून तो डिले जालो प्रोजेक्ट. आतां आमी सुरू केला 2024 कन्स्ट्रक्शन, आतां जाले 26, पूण आतां आमी सगळे एप्रुवल जाले म्हणटकीर फास्टच वतले. आतां कशें आसा की तुमी म्हणलें तशें रेजिस्ट्रेशन हांवें जें तुमकां सांगलें गोंयकार लोकांनी घेतला, तुमकां जाल्यार डेटा मेळूंक शकता सब रजिस्ट्रार. आमीय दिवं शकता तुमकां जाय एका लिस्ट दिवं शकता. दीस इज तशें एकटोय भायलो ना बाबा चुकून तरी एकटा कोणाक भायल्यान दिला, एक बाबा आसा कोण तरी भायलो तोय नजो. आजून पर्यंत जे आमी विकले तितले गोंयकारूच आसा. म्हापशेकार आसा, पणजेकार आसा, मडगांवचे लोक आसा, गोंयकार 100%. आनी आय एम डॅम शुअर की तो द वे प्रत्येक जाणांनी आपापले कोणे आपणे एक घेतला तो आपल्या भावाक सांगता, कोणे आपले घेतला भावजीक सांगता, हेंच चालू आहा न्ही. हेतून अशें कळटा की आमी सगळ्यांचे गोंयकारूच आसता पूण ते रावपाक येवचे ना. वोटींग रायट तुमचो चेंज जावचो ना. बेजिकली ते म्हाका सुरवातीक म्हटलेलें जाल्यार ते 100च्या आसपास फ्लॅट येता, भायले लोक येतले आनी वोटींग रायट घेतले. ते वोटींग रायट कोण घेवचो ना. सर त्याची दुसरी गजाल आसा की ह्या प्रोजेक्टा संबंधान जर सरकारी यंत्रणेन समजा जर तर एक्शन घेतली ना जाल्यार आपूण 15 ऑगस्टान तो उपोशणाक बसतलो. त्याचो इफेक्ट तुमचेर कितें जातलो ते हे जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर तातूंत काय आमी वचूं शकना. ते आमचे डेमोक्रेसीन हेच तर आसा न्ही इम्पॉर्टंट की थोडे आपल्याक कितें जाय ते करपाक फुडें सरता. म्हणटकच लॉ एंड ऑर्डरान हांव काय वचूं शकना. लॉ ऑर्डर मागीर ते पुलीस पळयतले, मागीर ते गव्हर्मेंट तातूंत इंटरफियर फक्त जातले. लोकांची दिशाभूल करची न्ही म्हणून आमी इतलेंच. आतां सगळें क्लिअरिफाय केलें. आमचे एक्चुली फियरान आउट ऑफ फियर बी असो हे दिला असो काय ना हो प्रेस. लोकांक सत्य परिस्थिती कळची नाल्यार पळोवचेच ना. लोकांक दिसलो 2.5 मिटरूच रोड आसा. तो 2.5 मिटर ना, 15 मिटर पास जाल्लो आनी तातूंत तो टार रोडाक टेप लायली म्हणून तो रोड जायना. सायडीकचे आसता हे लोकांक खबर आसूं जाय न्ही. तो मातयेचो आसता जो टार कुडके वचून वचून बारीक जाल्लो आसता आनी खंय टार ना ते रोडूच ना अशेंय जायना. इतले कडेन गोंयांत तशें आहा की टार गेला पावसान मातीत आहा म्हणजे थंय रोड ना अशें ना न्ही. तो रोड आसता फक्त जे झाडां येता जशी सायडीक झुपडां येता कोण तरी आडे लायत करतात आपल्या घराच्या फुडल्यान आनी ते रोड मागीर कमी दिसपाक लागता. पूण जाय तेन्ना ती झाडां काडची पडटा. इवन आमी सुद्दां थोडे प्रोजेक्ट केल्या पळय ते आमी फुडल्यान ब्युटिफिकेशन केलां. पूण मुन्सिपाल्टीन पंचायतीन बरोवन कितें दिल्लें आसता जेन्ना रोड वायडनींग जातलो तेन्ना ती आमी काडटली अशी एफिडेविट दिल्ली आसता आनी खरोखरच काडल्या. गिरी म्हजो प्रोजेक्ट आसलो रस्त्यारूच आमी हे घातलेले आमचो टावर एडवर्टायजमेंटाचो. तेंच्यांनी म्हाका घालपाक दिल्लो पूण रस्तो आतां तेन्ना काडचो पडटलो. आमी आतां काडलो तो. ऑलरेडी रस्तो व्हडलो जाला गिरी म्हापशा पयल्यान तुमी व्हडले जाले ते काडले आमी तिचो. ओवरऑल तुम्ही म्हणपाक सोदता की ह्या प्रोजेक्टा भितर इलिगॅलिटी कांयच ना. आणि ह्या प्रोजेक्टांतल्यान तुमी गांवच्या लोकां वयल्यान आनी सोशल हेल्प करपाक पळयता. ऑफकोर्स तुमीच सांगा न्ही. सर्वीस डिपार्टमेंट आयले की सगळे आयले की लोकांक टॅक्सी म्हूण हे च्याचे हॉटेलां म्हण सगळे वाडले न्ही. डेकोरेशन वाडलें, कॅटरिंग वाडलें, सिंगींग प्रोग्राम मेळ्ळे, थंय कितें कितें एक्टिविटीज जाले म्हणजे गोंयच्या लोकांक मेळ्ळे न्ही. तबलजी पकवायला सगळ्यांक बिजनस मेळ्ळो तिथं. आनी तसोच जावप न्ही तो एक्चुअली बिजनस तसो. मेन म्हळ्यार संगीत शिकपाक मेळ्ळें. शिकपाक संगीत शिकपाक मेळ्ळे, प्रोग्राम जातले आमी कसले केल्ले जाणटेपण तो स्वता कलाकार आसा आनी ताणें ज्या जाग्यार प्रोजेक्ट केला थंय लोकांक हेल्प केला, खूब हेल्प केला. ही हिस्ट्री म्हणून तुमी काडूं शकता. हांव केन्ना निबर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.